तुमकां खबर आसतली की स्वातंत्र्या पयलीं हांगासर जे ब्रिटिशांचें राज्य आशिल्लें ताणें वेगवेगळे कायदे केल्ले. तातूंत एक ऑफिशियल सिक्रेट ऍक्ट 1928 आशिल्लो. कशें आशिल्लें, मोठी चळवळ चलताली देशभर आनी ह्या चळवळींतल्यान जें कितें ब्रिटीश सरकार ठरयतालें त्या लोकां पर्यंत पावचें न्ही. पावलें जाल्यार असंतोश निर्माण जातलो. लोकांक ती चळवळ जी आसा ती फुडें पावतली आनी ह्या एकाच कारणामुळे ऑफिशियल सिक्रेट ऍक्ट 1928 तेच्या वेळार हाडलो. परंतु जेन्ना आमी डेमोक्रेसी एक्सेप्ट केली, कॉन्स्टिट्युशनल डेमोक्रेसी, मागीर टायम एंड अगेन हायकोर्टांत आसात, सुप्रीम कोर्ट आसात. 1975 पयल्या वेळा राजनारायण वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया ह्या एक लँडमार्क जजमेंटान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान सांगलें की हांगासरलो सर्वसामान्य मनीस जो आसा ताका सरकाराक कितें चलता ताची प्रत्येक गजाली ताचे पर्यंत पावपाक जाय. जाल्यार खरे तरेन खऱ्या अर्थान पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आमी पळोवपाक मेळटली. So it is in this context that the Gipard has taken the lead to celebrate this. RTI is an important tool, a very strong tool of good governance. There was an event that was organized for the purpose of RTI Day by the Commission. However, for reasons beyond our control, we could not give those awards to the prize winners. I think this is the next best day where we can also give the awards to the winners. I am very thankful to the judges where we have had first All Goa Youth Sabha. With the very short notice, colleges have given tremendous support to us. 16 colleges participated. Over 500 students participated. Faculty, another 30-40 faculty came. So we were overwhelmed with the response that has come from you.